नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. काल लोकसभेन जाल्ल्या सुरक्षा चुकीच्या फाटभुंयेर परिसरांत सुरक्षेत वाड करून प्रसार माध्यमाच्या प्रतिनिधीक सुद्दां मुखेल मकरद्वारा कडल्यान आज पयस दवरिल्ले. घर मंत्रालयान हे विशीं चवकशेचे निर्देश दिल्यात. दिल्ली पुलिसांच्या स्पेशल सेलान हे विशीं कागाळ नोंद जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लोकसभा सचिवालयाच्या 8 कर्मचाऱ्यांक हे संबंधान निलंबित केल्यात. तशेंच साबार प्रकरणाची चवकशी करपाक सीआरपीएफचे महासंचालक अनिल दयाल सिंग हांच्या फुडारपणा खाला एक समितीची स्थापणूक केल्या. हे समितीन साबार सुरक्षा एजन्सीचे वांगडी तशेंच तज्ञ आस्पावीत आसात. ही समिती पुराय घडणुकेचो नियाळ घर मंत्रालयाक दितली. मजगतीं दर्शकां खातीर संसदेची दारां तात्पुरती बंद केल्यात. तशेंच खासदारांच्या खासा सहाय्यकांचोय प्रवेश सध्या बंद दवरला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लोकसभेत हे विशीं उलयतना हे घडणुके उपरांत साबार खासदारांनी दर्शकांक पास दितना सादुरकाय बाळगुची अशें सुचयलें. तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है. मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे. यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है. हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं. मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए. मजगतीं संसदेंत काल जाल्लो मुद्दो उबारून दोनूय सभाघरांनी आज विरोधी पक्षांच्या वांगड्यांनी बोवाळ घालो. ताका लागून राज्यसभा तशेंच लोकसभेचें कामकाज दनपरां 2 वरां मेरेन स्थगीत जालें. राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन हांकां संसदेच्या कामकाजान आडखळी निर्माण करपाच्या आरोपा खाला अध्यक्ष जगदीप धनखड हांणी सदनाच्या उरिल्ल्या सत्रांतल्यान निलंबित केले. मजगतीं लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला हांणी विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांक काल जाल्ल्या घडणुकेत सरकार कितेंच कारवाय करूंक शकना अशें स्पश्टीकरण दिवन हो मुद्दो संसद सचिवालय हाताळटलो अशें सांगलें. सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है. और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे. सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा. आताच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लोकसभेचे कामकाज 2 वरांचेर सुरू जातकच परत सभाघरांत बोवाळ जाल्ल्यान लोकसभेचे कामकाज फाल्यां मेरेन स्थगीत केलें. तशेंच सभापती ओम बिर्ला हांणी विरोधी पक्षाच्या 14 वांगड्यांक निलंबित केल्यात. आज नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दीस 2023च्या कार्यावळीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू वांटेकार जातल्यो. हे कार्यावळीत राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023च्या जैतिवंतांक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं भोवमानीत करतले. तशेंच राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवोन्मेषण पुरस्कार 2023च्या जैतिवंताचोय कार्यावळीत भोवमान जातलो. ते भायर ऊर्जा संरक्षणाचेर राष्ट्रीय चित्रकला सर्त 2023चे जैतिवंतांक कार्यावळीत पुरस्कार भेटयतले. बायलांची सुरक्षितताय सुनिश्चित करतनाच सन्मान संद आनी तांच्या कल्याणा खातीर केंद्र सरकारान जायते उपक्रम राबयल्यात. नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमाक म्हायती दितना केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी देशांत लिंग प्रमाण बरे तरेन दवरपा वांगडाच नरेंद्र मोदी सरकारान बायलांचे उदरनिर्वाह आनी प्रगती खातीर जायती पावलां उखल्ल्यात हाचेर समाधान उक्तायलें. कोई महिला एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप करे और वो स्टैंड अप होना चाहते हैं
अपने क्षमता पर खड़ी होना चाहती है, 10 लाख से 1 करोड़ की बैंक से सहाय मिले, उसके लिए भारत सरकार ने योजना चालू की। उसके लाभार्थी 80% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना की हम बात करें तो मुद्रा योजना की 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए मोदी गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका लाभ लेके हमारे देश की महिला आज सशक्त और संबल हो रही है। पर्रा म्हापशेंच्या मनोहर पर्रीकार जंक्शन तशेंच म्युराचे उक्तावण कळंगुटेचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलीचे आमदार दिलायला लोबो, आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांच्या घरच्यांच्या उपस्थित तशेंच आतंकवाद विरोधी पथकाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंग बिट्टा आनी हेर मानेस्तांच्या हजेरेंत जाले। ह्या वेळार आदले मुखेलमंत्री पर्रीकार हांचे इश्ट आनी चाहते व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो हांणी फुडल्या पिळगेच्या मनात सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे विचार रुजोवपाचो यत्न पालकांनी करपाक जाय अशें सांगलें। जे आमचे भुरगे जे आहा हे कशे प्रोग्रेसिव्ह जातले, एड्युकेशनान तांकां कसो हेल्प करप, बायलांक कशी हेल्प करप, लग्न जावपाक आसली ते चेडवांक कशे हेल्प करपाक जाय, म्हणजे जे विजन तेजे आसले असलो विजनरी लीडर आमकां गोंयांक मेळलो आनी फायनली देशाक मेळलो एज अ डिफेन्स मिनिस्टर। तेणे जे कार्य केले आपले एज अ डिफेन्स मिनिस्टर ते खूब जाणां एक मेजर जे आसले हे सर्जिकल स्ट्रायक तो एक फामाद जालो, पूण तेचे भितर कितल्यो फायली तेणे क्लियर केल्यो, जे इंडियेक डिफेन्स सिस्टमाक जे वस्तू जाय आसले ते तोच जाण आसलो आनी टू शेअर विथ व्हेरी फ्यू पीपल, तेका फामाद जावपाक नाका आसलो तेका। ट्रायफेड ह्या केंद्र सरकाराच्या जनजातीय वेव्हार मंत्रालयान आयोजित केल्ल्या ट्रायबल आर्टिसन एम्पॅनलमेंट मेळाव्याचे उक्तावण मडगांवां जनजातीय कल्याण संचालनालयाच्या उपसंचालकाच्या कार्यालयात जालें। ह्या कार्यावळी अंतर्गत जनजातीय समाजाच्या कारागिरांक आपली कुशळटाय लोकांमुखार सादर करपाची संद मेळोवन दिवप तशेंच रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करपाचो हेत आसा। ह्या कार्यावळीक जनजातीय कल्याण खात्याचे उपसंचालक स्वाती दळवी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ल्यो। ह्या वेळार उलयतना जनजातीय कल्याण खात्याच्यो उपसंचालक स्वाती दळवी हांणी ह्या समाजाच्या कारागिरां खातीर सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यां माहिती दिली। आता आमचे प्रोग्राम आयोजित केला ते नॉन पॅरिशेबल, म्हणजे जे दुसऱ्या देशांत वतले आता ते हांगा सिलेक्ट करतले आपले हँडमेड जे आयटम आसात किंवा घरगुती कितें आसूं तांचे ते आता निरीक्षण करतले आणि ते आयटम ते मागीर आपल्या हातून व्हरून सिलेक्ट करतले। दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग हांगा भारत आनी दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या 3 खेळांच्या T20 खेळा माळेचो निर्णायक खेळ आज रातचो 8:30 वरांचेर सुरू जातलो। हे आदी पावसान दोनूय खेळांनी आडखळी हाडिल्ल्यान एक खेळ पुरायपणान रद्द जालो जाल्यार दुसरो खेळ दक्षिण आफ्रिकेन DLS प्रक्रिये वरवीं 5 गडी राखून आपल्या नांवार केलो। ताका लागून सध्या ह्या खेळा माळेंत दक्षिण आफ्रिकेन 1-0 अशी आघाडी घेतल्या। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।